आनी सर जेजूतून सजाय म्हाका सड आनी सर जेजूतून सजाय म्हाका गावया सड आनी सर जेजूतून सजाय म्हाका सड आनी सर जेजूतून सजाय म्हाका हात जोडया दोळे धांपया जिव्या आनी खऱ्या देवा जेजू आमच्या सुरवंदरा आमची योजना आमची खुशी आमची सपनां आमची सर भिरांत दुबाव आनी फुडें कितें आसा सगळें तुका समर्पित हांव नव्या वर्सा आमकां तुजीच करून घे मुखल्या वर्सा आमकां सडीत पवित्रपणान आनी भक्तीन जियोंक तुका सड आनी सड लागीं जावं आमकां कुरपेन आनी बेसावान भर अशें तुंच जा आमची वाट आमचें सत आमचें जिवीत आमचो आरंभ आनी आमचो शेवट आनी अशें तुंच आमकां ह्या संवसारी चलय सर्गाक वाट व्हरून पावय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सांगता आमी गवया येद्या वडा सक्रामेंतां प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सरवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो. मोगाचेनु एका कुटुंबाच्या स्पिरितानं मोरी देवाचे मातेची परब आचरसूंक तशेंच आदल्या वर्साक अर्गान दिवन आनी नव्या वर्साक देवाची मजत मागूंक आमी ह्या देव मंदिरांत सांगता जमल्या. आईची देवस्तुती मोरयेची खालतीपणाची देख घेवन आशिर्वादाचे जिवीत जियेवे म्हणलो संदेश दिता. मोरयेन देवाचे आपोणे देवाचे देणे जावन खालतेपणान स्वीकार केले. तशें आमी मोरयेक आमची सर्गींची माय जावन स्वीकार करन तिच्या शेगुणांनी वाडोवंक फावो जावं म्हणून मागया. नव्या वर्साचो पयलो दीस पळोवंक फावो केल्ल्याक देवाक अर्गां जावन हे बलिदान भेटोवंक आयती जावया. तर मोगाळ भावां भयणीनो, एक घडीभर आमचें उणेपण आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळसान सुमयेच्या जेवणाक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन.
पुताची आवय सांग तुवें मिसून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां पाव केल्लें येदेवरत्या आवयचें देणें वळखून आमी सुमेस्त जेजूच्या देखी प्रमाणे सदां तिका पावो तो मान आनी मोग दिवन आनी त्याच देखीवंत मायेच्या मेटांनी चलोवन जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावो. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. गणान पुस्तकांतलें वाचप. सरस्परान मोयजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे बरी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सरस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सरस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सरस्पर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें ताणें म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीत मुखामळाची दीस आमचेर फांकूं. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रांत तुजी चडवण वळखून घे. देवा सर जनांगा तुका वाखाणू. सर राष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसांबासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सर परजा तुका वाखाणू सर्वेस्पोरा. परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रिथूम ताच्या पांयां पडूं. सा पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मलो
आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. गवळ्यांनी धावी वचून मोरयेक, जुजेक आनी खावणे न्हिदेलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशयान देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजालें. आनी गवळी सांगताले तें आयकली सक्कडां अजाप पावली. पूण मरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जगोवन दवर ती आटयताली. शेकी गवळी आपण्या आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेंच घडिल्लें. बाळकाक आठवो दीस भरतच ताका सुनत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतार हें. मरयेची देख घेवन आशिर्वादाचें जिवीत जियेवया. क्रिस्त थंय मोगाळ भवानी भयणीनो. इंग्लिशांत अशी सांगणी आसा. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू इयर. आयचो दीस नव्या वर्साचो पयलो दीस. टुडे इज द फर्स्ट डे of the rest of your life. आयचो दीस तुज्या जिणयेच्या
बाकी उरल्या वर्सांतलो पयलो दीस. दोनी वाक्य सारकीं दिसतात. ती पळयतना एकच थराची म्हणल्यार आमकां झळकता. आयकतना ती एकचशी दिसतात, पूण ताचो अर्थ वेगळोच. आयचो दीस नव्या वर्साचो दीस. आयचो दीस तुज्या जिणयेच्या बाकी उरल्या वर्सांचो पयलो दीस. हें पयलें वाक्य सरळ आसा, कित्याक टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू इयर. पूण दुसरें वाक्य आमी पळयतना आयचो दीस तुज्या जिणयेच्या उरिल्ल्या वर्सांचो, बाकी उरल्या वर्सांचो पयलो दीस. हें आमी समजूंक प्रयत्न केल्यार इल्लें कठीणशें दिसता. ह्या शब्दांनी आमकां वॉर्निंग आसा. देर इज ए रियली वॉर्निंग. एक तत्रायची संगत हांगा आमची जिणी बरी करूंक, आमी देवाच्या जाणव्यान भरूंक आनी आमची जबाबदारी संपूर्ण तरान काम करूंक आपणें मेळटा. सांत आगोस्तीन वो हें जिवीत अशें आसा म्हणटा. गॉड क्रिएटेड यू विदाउट यू. ही कॅनॉट सेव यू विदाउट यू. म्हळ्यार देव आमची कापलात नासतना आमकां रचता आनी आमचो सहकार नासतना आमची बचावी जायना. हाचा अर्थ आमी आमकांच जिखोवंक जाय म्हूण तो दाखोवन दिता. जेजून ह्या संवसारांत नवी वेवस्था घाली आनी आमी स्वतंत्र उरच्या खातीर. आनी ताणें ताकाच खाली केलो आनी दुबळ्या तशेंच शोशीत वर्गाच्या लोकां संगी तो दिसोंक लागलो. केन्ना आमी गरजेवंतांक कुमोग करता, पिडेस्तांक भेट दिता, भुकेल्ल्यांक जेवंक दिता आनी तांचें वजें काण घेवन तांकां बरी सेवा इश्टागतीन मोग दिता, तेन्ना आमी जेजूचो खरो पाटलाव केल्ल्या बरी म्हूण आमचो कळीत जाता. होचो इरादो आमचो मोगाळ पापा लियोचो जावन आसा. त्या देखून पापा लियोन आपणें दिल्ल्या बरी 2020 आनी 6 वर्स दुर्बळांचें वर्स म्हूण परगटूंक ताणें आसा आनी ते बेगीनच आमच्या ह्या एपिफेनी वेळार ते प्रगट करतलो. पूण हाचो इरादो आमचे मदें गरजेवंत कोणी आसूंक नजो म्हणलो अर्थ. मोगाळ भावा आनी भयणीनो, आज सुरू करच्या नव्या वर्साच्या ह्या पयल्या दिसा मरी देवाची माता म्हूण संभ्रम आमी चलयता. जावं पुरो प्रस्तावनांत आनी उपल्या आयकल्ल्या उतरांनी आमकां थंय समजता हे नव्या वर्साक सुरवात करूंक ते ताकाच संबंद जाल्ली आज वाचपाक दिल्यांत. कारण ह्या दिसा देवान मरये मायेक आमकां बरें इनाम गिफ्ट जावन दिलां. आज आमी मरयेक प्रत्येक गौरव दिवन हें नवें वर्स सुरू करता, कित्याक ती आमकां देवा थावन आशिर्वादां धाडटली म्हणलो भरवसो. जा तूं कृपाळ देवा आनी आमची न्हीद जावन सेवा कर, बेसांव आमचेर घाल म्हणलें. आमी थंयसर श्लोक त्या किर्तनान आमी काडले. एकलो जाणारी दृढ विस्वासान धैर्यान मरये विशीं अशें म्हणटा. मरयेचो पात्र आमकां सर्वांक जेजू लागीं व्हरचो. मरी जेजूक ह्या संवसारी हाडटा. मरी जेजूची पयली आपोस्तोल जाता. ती म्हाका आनी तुमकां जेजूचे आपोस्तोल करूंक ती आशेता. जो आमच्या वांजेलांत
दुसऱ्या अध्याय 5 बोल म्हणटा थंयसर काना नागारी जाल्ल्या लग्न उत्सवाच्या तांच्या सेवकांक ह्या साकरां आपण सांगता तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. परत मरयेचो तो स्वभाव तिचो स्पिरीट प्रत्येक जाण आमकां कळीत जाता. लोकाच्या पयल्या अध्यायांत 30 आनी 8 वळ हांव देवाची चरण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं अशें ह्या नव्या वर्सा मरी देवाची माता तिची देख घेवन आशिर्वादाचें जिवीत जिवंक आमकां कुमो करता. पयलें वाचाप आमी आयकलें गणन पुस्तकांत आमी देवाचेर पातयणी सदांच दवरूंक जाय. आमी देवाचेर भरवोसो दवरूचो गरज आनी वर्साच्या सुरवेर ताची आशिर्वादां मागोवंक आमी तयार आसाचें म्हणलें जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल गालातकारांक तो म्हणटा आमी देवाचो मोग जेजू क्रिस्त आमकां लाभल्या पासून साथ दितना ह्या वर्सा नवें चिंताप आमचे थंय हाडीत जाय म्हूण तो सांगता. मोगाच्या न्हू संवसाराच्या चरित्रेंत भोव पुरातन फेस्त हें नवें वर्स खंय न्यू इयर सेलेब्रेशन तें आदी मागत हांवन तें सडावत जाग्यांनी तें सेलेब्रेट करतले खंय आचरण करतले खंय. हर एका नव्या वर्सा नवें चिंताप बी ते हाडटले. ह्या वर्सा आधुनीक वैज्ञानीक डिजिटल वर्ल्डांत आसच्या आमी ह्या वर्सा आमी कसलें चिंताप हाडयेत पळया. नव्या वर्सा कांय नवे निर्धार आसात की जायचे इल्ली कुमोग करूंक हांवें सांगचें जाल्यार लेट्स हॅव 3 रेजोल्युशन्स. ह्या नव्या वर्साक मोटव्यान 3 निर्धार तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. पयल्यान पयलें फूल बॅक फाटीं सरचें वा फाटीं वडचें. दुसऱ्यान पिकअप स्विकार करचें कश्ट तरी खांद मारचें. तिसरें पुट डावन कितें सकला दवरचें गुमानाक घेवचें. तर फूल बॅक म्हणटा फाटीं सरचें वा फाटीं आमी वडचें. सामान्य जावन आमी चिंता आनी सांगता तें बुमरांग बरी म्हणून कितें म्हळ्यार कशें उडयलें गे वा तशें तें फाटीं आमकां तें मारता. म्हळ्यार आमी हेरांचेर राग केल्यार वा दाखयल्यार आनी हेरांचेर फारीकपण आमी घेतल्यार वा हेरांची टिका केल्यार उपरांत तेंच आमकां फाटीं मारता. म्हळ्यार राग केल्यार आनीकलो राग दाखयता. हांवें मोग दाखयल्यार मात मोग दिता म्हणलें तो अर्थ. त्या देखून ताच्या उपरांत तेंच आमकां फाटीं मेळटा म्हणल्या खातीर ताच्या बदलाक बोगसणें आमी दिता मोग दिता तो मोग आनी बोगसणेंच आमकां फाटीं मेळटा. राग आनी द्वेश वमता तेंच आमकां मेळटा. तें आमी फाटीं दवरूंचें. पेल्याची खेळकुळां करच्या थावन आमी फाटीं सरासय. त्या देखून मरये मुखार जेजूक खेळयतना झरबान मारतना ती फाटीं सरली आनी तिणें मागणें केलें लेट अस पुल बॅक फ्रॉम ऑल एंगर रिवेंज एंड जजिंग अदर्स. दुसऱ्या सुवातेर दुसरो निर्धार पिकअप स्विकार करचें वा कश्ट तरी खांद मारचें. मस्त फावटी आमी जिवितांत नश्ट लॉस आमकां जाता. काजारी जिवितांत अकस्मीत एक दादलो वा स्त्री मरण पावतात, भुरगीं मरण पावतात, कुटुंबाच्या संद्यांची भलायकी बिगडता वा हेर संगतींनी एकल्याक नश्ट जाता.
आनी असल्या संदर्भार आजचे दोनच ऑप्शन्स एकच आपण निर्भागी म्हण रडोनच रावचें व निराशेन रावचें ना तर दुसरें ऑप्शन कसलीय ट्रॅजेडी व लॉस व नश्ट आयल्यारी आपणान आशावादी ऑप्टिमिस्ट जावन रावचें म्हळ्यार आंकवार मरी आसून ती आंकवार आसून गर्भे जातना मरी भियेली तरणाटो जेजू सुवातेचें काम करतना ती एकसुरी जाली तरी आशावादी जावन उरली निमाणे देवाच्या कुशेक खाल जावन आज आमकां ती वर्ती देख दिता जाल्यार मोगाचें न्हू आज एक प्रत्येक जावन एक दृश्टांत दिता आमच्या जिणेंत कित्याक आयिल्ल्या कश्टांक आमी खान मारी झेगे म्हणलें वाय शूड यू पिक अप इन लायफ म्हळ्यार निक म्हणलो तुमी पळयला जावंक बरो काही पण तुमी वॉट्सॅपार पळोवंक बरो टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम पिडेचो वो मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलियाचो ताका दोनी हात ही दोनी पांय नात 14 वर्सां पर्यंत आपूण धरणीक भार आनी आपल्या आवय बापायक जड म्हण तो आसलो 15 वर्साचे प्रायर क्रिस्ताचो भोवाडतो स्विकार करता तो पांयाचे ल्हान तुत्यो कुत्यो हातयल्ल्यो तो धाडावन टायपिंग करता आनी उपयोंक आनी गॉल्फ खेळोंक शिकता आनी प्रस्तुत तो काजार जावन थंयसर 4 भुरग्यांचो तो बापूय जावन मोगान वागोवन आसा तो एक बायबल प्रिचर जावन आसा पिकअप वॉट एवर कम्स ऑन अ वे तो दाखयता तुज्या जिणेंत कस नस आसल्यारी खान मार ते मरयेनी आमकां दीक दिल्ली आनी ती तूं काणगे म्हणलो असो अर्थ तिसरो मोठो एक निर्धार तुमचे मुखार पुट डावन सकला दवर वो आदल्या वर्साचो कस्तळ आपळे तो गार्बेज थंयच सोड आमचो राग कोडू अनुभव व तिरस्काराची भोगणां सोडचें आनी सांडचें म्हणलो असो अर्थ एका स्त्रियेन आपलें ल्हान एपार्टमेंट सोडून एक ब्रँड न्यू एक इंडिपेंडंट घर काण गेलें गई संतोष तिका व्हरतो संतोष तिका व्हरूंक जाता गी ती थोड्या मनशांक सांगता ह्या म्हज्या एपार्टमेंटांतलो वस्तू पुरा म्हज्या इंडिपेंडंट नव्या ब्रँड न्यू घराक व्हरा तुमी म्हण तवळ त्या मनशान तिका विचारलें मॅडम हांगात आमी पुरा शिफ्ट करीचे गी तवळ ती मॅडम म्हणाली वय हांगासर आसल्यो वस्तू पुरा तुमी शिफ्ट करी जाय सर वस्तू आसा तशें गोणयेंत की अंतुकी पुरा घान वेल्यो पूण वस्तू वेताना आसल्लो गार्बेज सांगाता वेल्यात ताणें व्हरता आसतना थंयसर तोमोच्या बुरशे जाल्ल्यो प्लेटी आनी विशेश जावन खाली बोतल्यो आनी ओल्ड न्यूजपेपर पोरणी लुकटां पुरा सांगाता वेली बरें गी तें नव्या वर्साक व नव्या घराक व्हरतना तें जाय गी त्या देखून आज आमचो आदलो कस्तळ आहा पळय तो आमचो गार्बेज थंयच सोडी जाय आनी नवेंपण काण घेवन आमी ह्या निर्धार आमी घेता जाल्यार व त्या रितीन आमी बरें करूं शकतल्या मोगाळ भावा आनी बायडीनो हे वायट पाटी सोडन सकला दवरन ह्या नव्या वर्सा मुखार वचा जाय आमचो राग द्वेश अहंकार सकला दवरन हे नवें वर्स सुरू करया काना शहरांत वायन उणो जाल्ल्या वेळी तिका अजाप करूंक जावना मरयेक जाल्यार तिच्या पुताक साथ जाता म्हणलें ती सांगून थंड रावता आनी जेजू मुखार ती अजाप करता तर मोगाळ बाबा आनी भयणीनो ह्या नव्या वर्साक पांय तेंकतना मरये मायेक मुखांतरी जेजूचे शीस जावया वायटांतून फाटी सरया कस संकश्टाक खांद मारया
स्वार्थान अलग रावया आनी तोच पवी सक्रामेंतलो जेजू तुमकां आनी आमकां आशिर्वादांनी भरूं मरयेची देख घेवन आशिर्वादाचें जिवीत आमी नव्या वर्सा जियेवया. मोगाचेनो आतां हांगासर नव्या फिरगज गवळीक मंडळीच्या सांद्यांची उतार भास प्रक्रिया चलतली. आमच्या मिलार कॅथेड्रलाची नवी फिरगज गवळी मंडळी 2026 ता 26/8 तयार जाल्या. स्थळीय पवित्र सभेक आदार दिवंक सोम्याचें मिसां मुंदरूंक याजक संगी तांणी मेळोवन शर्ता विणें सहकारी सेवा दिवंक आसा. नव्या फिरगज गवळी मंडळीच्या सांद्या पासून प्रत्येक जाण आमी मागया त्या देखून सर नव्या फिरगज गवळी मंडळीच्या सांद्यांनी उबें रावचें. सर संध्या पासून मागया आनी पवित्र आत्म्याची कृपा दिवच्या खातीर मौनपणी आमी मागया. पयलें फिरगज गवळी मंडळीचो उपाध्यक्ष उतारभास करतलो. हांव मेल्विन सिक्वेरा हे मिलाग्रिस कॅथेड्रल फिरगजीचे गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष जावन हो सेवे हुद्दो कुशेन स्विकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक पाप साहेबान आनी उडपी DSAGच्या धर्माध्यक्षान दिवच्या आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव खाल जाता. फिरगज सभेचो फिरगज गवळीक मंडळीचो आनी फिरगज आर्थीक मंडळीचो अध्यक्ष जावन आसच्या फिरगज याजका सवें विस्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हूण हांव उतर भास दितां. ही म्हजी भास पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं. हे फर्माण म्हजे आनी लोकां हाचेर ताणें केलां. गवळी मंडळीची कार्यदर्शी हांव युजीन रेबेल्लो त्या मिलाग्रिस कॅथेड्रल फिरगजेच्या गवळीक मंडळीची कार्यदर्शी जावन हो सेवे हुद्दो कुशेन स्विकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक उडपी DSAGच्या धर्माध्यक्षान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो फिरगज गवळीक मंडळीचो आनी फिरगज आर्थीक मंडळीचो अध्यक्ष जावन आसच्या फिरगज याजका सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हूण भास दिता. फर्माण म्हज्या आनी फिरगजेच्या लोकां मुखार हें फर्माण म्हज्या आनी लोकां मुखार हांगा लोकांच्या फर्जे मुखार तें केलां. आयोगाची संयोजकी उतार भास करतले. आर्थीक समितीच्या सांद्यांनी मुखार येवन तयार जावचें. हांव प्रेमल उवीस हे मिलाग्रिस कॅथेड्रल फिरगजेच्या गवळीक मंडळीच्या आयोगाची संयोजकी जावन हो सेवे हुद्दो खुशेन स्विकार करता. पवित्र सभेचे शिकवणेक उडपी DSAGच्या धर्माध्यक्षान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव खाल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळीक मंडळीचो अध्यक्ष जावन आसच्या फिरगज याजका सवें विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हूण भास दिता. हें फर्माण म्हज्या आनी लोकां हाचेर तें केलां. हांव जेफ्री डायस हे मिलाग्रिस कॅथेड्रल फिरगजेच्या आर्थीक मंडळीचो संद जावन हो सेवे हुद्दो खुशेन स्विकार करता. पवित्र सभेचे शिकवणेक आनी उडपी DSAGच्या धर्माध्यक्षान दिवच्या आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव खाल जाता. फिरगज सभेचो
फिरगज गवळीक मंडळचो आनी फिरगज आर्थीक मंडळचो अध्यक्ष जावन आसच्या फिरगज येजकार सभे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजीची सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक मंडळीचे जमतेर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धारा बाबतीत गुप्तपण सांबाळटा म्हूण उतार भास दिता. ही म्हजी भास पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं. हे फर्माण मुजेरी लोकां उजेर केला. हांव हेनरी रॉड्रिगस हे मिलाग्रीस कॅथेड्रल फिरगजेच्या आर्थीक मंडळाचो संदो जावन हो सेवे हुद्दो कुशेन स्वीकार करता. हो इत सभेचे शिकवणेक आनी उडपी दिएससीच्या धर्माध्यक्षान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो फिरगज गवळीक मंडळाचो आनी फिरगज आर्थीक मंडळाचो अध्यक्ष जावन आसच्या फिरगज याजका सभे विश्वासान आनी प्रामाणीकांनी फिरगजीचे सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक मंडळाचे जमतेर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धारा बाबतीत गुप्तपण सांबाळटा म्हूण उतार भास दिता. ही म्हजे भास पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं. हे फर्माण मुजारी लोकां उजेर केला. फ्लाविया मेनेजीस. हांव फ्लाविया मिनेझस हे मिलाग्रीस कॅथेड्रल फिरगजेच्या आर्थीक मंडळाचो सांदो जावन हे सेवे हुद्दो कुशेन स्वीकार करता. होवी सभेचे शिकवणेक आनी उडपी देसरीच्या धर्माध्यक्षान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव खाल जाता. फिरगज सभेचो फिरगज गवळीक मंडळाचो आनी फिरगज आर्थीक मंडळाचो अध्यक्ष जावन आसच्या फिरगज याजका सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक मंडळीचे जमतेर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धारा बाबतीत गुप्तपण सांबाळटा म्हूण उतार भास दिता. ही म्हजी भास पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं. हे फर्माण म्हज्या आनी लोकां उजेर केला. उरल्या सांद्यानक थंयसर करतले येता त्यो काणग्या आनीक सांद्याचें फर्माण आसा. आर्थीक समितीचे ओफिलिया लुईस त्यो करतल्यो पास करात. हांव ओफिलिया लुईस हे मिलाग्रीस कॅथेड्रल फिरगजेच्या आर्थीक मंडळाचो सांदो जावन हो सेवे हुद्दो कुशेन स्वीकार करता. पवित्र सभेचे शिकवणेक आनी उडपी दिएससीच्या धर्माध्यक्षान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव खाल जाता. फिरगज सभेचो फिरगज गवळीक मंडळाचो आनी फिरगज आर्थीक मंडळाचो अध्यक्ष जावन आसच्या फिरगज याजका सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक मंडळीच्या जमातेर विचार विनिमय जाल्ले विशय आनी निर्धारा बाबतीत गुप्तपण सांबाळटा म्हूण उतार भास दिता. ही म्हजी भास पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं. हे फर्माण म्हज्या लोकां उजेर केला. आतां करची रीती आसा. पयले शब्दात नांव म्हणल्या कडेन पयले साकून नांव म्हणल्या सट्टांनी नांवां तांची व्हडल्यान म्हणची. तांचे जाल्या उपरांत निमाणें म्हूण दर्शुंचें. पयलें सुरू करा थंय मागीर नांव वाचच्या वेळार सट्टांनी तीं नांवां सांगा जाय. पयलेंत हांव चिंता स्त्रियंता सुरू करयेत पूण एक ऑर्डर आतां सुरू करा. त्या चिंता सुरू करा. हांव रोजी कुशेन स्वीकार करता. होवी सभेचे शिकवणेक उडपी दिएससीच्या धर्माध्यक्षान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव खाल जाता. फिरगज सभेचो फिरगज गवळीक मंडळाचो आनी फिरगज आर्थीक मंडळाचो अध्यक्ष जावन आसच्या फिरगज याजका सवे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हूण
हे प्रमाण वजेत लोकांचे केला समेस्तांक आयच्या दिसा नवी फिरगज गवळी मंडळी हांगासर तुमी उतार दिल्ल्या संदर्भार नव्या उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष आयोगाचे संयोजकी आरती मंडळीच्या संध्यांक आनी सर फिरगज गवळी मंडळीच्या संध्यांक अभिनंदन आनी शुभाशय पठयता. देव बरें करूं. बिरव्या एकाच देवाक म्हणटा सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसच्या आनी ना दिसच्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळाप बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सुरवणे पासत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. मागा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें सुमयेच्या उतरांचेर तीर बरवसो धरून पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत फिरगज कुटुंबा पासत आतां आमी मागया. आमच्या पापसाहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक राख ताणीं मरये बरी तुजी कुशी जाणा जावन निस्वार्थीपणी तुजो पाटलाव करूंक जायते प्रेरण दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजेंतल्या सव मुखेल्यांनी तशेंच सव परजांक तुका समर्पित हांव. हे नवे वरस आरंभ जाताना सर्वांनी स्वार्थ राग मोसोर सोड हे समाजेच बेसांव जावन जियेवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे परिसर आमची जबाबदारी म्हणलें समजून हे परिसर पवित्रपणी सांबाळूंक आनी परिसराचें रक्षण करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद वत. आमी आमच्या कुटुंबाक फावो तो वेळ दिवन सर्वां सांगता माया मोगान एकामेका बगसून एकवटान जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवा जाणांनी आपल्या जिवितांत खरो शेवट जाणा जावन त्या प्रकार जिवंक जायतें दृढ मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर असल्या सर्वांनी मोरये मायेचे आदर्श घेवन जेजूचो खऱ्यान पाटलाव करूंक जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची ही कालती प्रार्थना देयन तूं मानून घे
आमच्या काळजाचे आशा अत्रेग तुका आमी समर्पिता. ह्या पिरगेची सर कुटुंबां तुका आमी अर्पिता. आमचेर तुजे आशिर्वाद तूं घाल. हे नवें वर्स आराम करूंक तुवें आमकां फावो केलाय त्या पासत तुका आमी अर्घां दिता. ह्या वर्सा जशें मरियेन देवाच्या कुशेक खालतीमान घालो तशें आमी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक आनी देवाची कुशी पाळूंक तुजो आदार आनी मसत मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. आपल्या मनांतली महिमे, आमच्या अनाच्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. देवा आमच्या सर पुद्वेदरा बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवान देव मातेच्या दाबाजीक परब आमी संतोशान समरमता.
तिच्या विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तुंस शेवटाक पावय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवें सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो देवाची माय सल्ल्या अंकवार मायेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकनता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवयसाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकनता सरगार तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता असल्या दिनवाशी काळसान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी सलय आख्या प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ते भेटयता तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पासूत नाम पावो म्हजे पासूत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तस करो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्यां पासूत सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आनी चाकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखत आय शास्त्रांच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकोणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता
आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भाग्यवान मरयेन आपल्या अंपारपण सांबाळून संवसाराच्या सडबंदराक जम दिलो तो भोव पवित्र दीस समारंभता आनी ते मरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुमया आनी देवाच्या सदांच अंकवार मयेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवान जुजेक तशेंच भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमास जाकोब फिलीप बार्तलोमेव माथेव सिमांव आनी थादेव लीन क्लेत क्लेमेन क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिस्तोगन जुआंव आनी पावलो खॉस्म आनी धामिया ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्य आनी मग्न्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनयऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजे सवस्त काय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्यांच्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल. ती तूं मानून घे आनी खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुजे एकल्यास पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थसो गोट परगटुया. बापा आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मोरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवान देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स
हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी, बावडतसा बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या यासका मेल्कीसदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदरा बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रग सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूळट कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विसवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका, पूण आमची पातकां बोगोस. आनी जुआंव, स्तेफान, मतियास, बार्नाबास आनी ह्या तुज्या दरदुताच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशीन तो सर्वेस्परा ह्यो सर बरे वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सदवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाड, दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
करुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवान सदा अंकवार मरिये, तुझ्या पुताची आवय आणि पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासारता. या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्या जेवणान संतोषान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सस्नीक जिविताक उपकारासय कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. मोगाचेनो आज डिसेंबराची 31 तारीख 2025 ह्या वर्साचो क्रिये दीस. प्रस्तूत वर्सान देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक अर्गन जावन सक्रामेंताचें आराधन आनी समर्पक मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें. व्हडा भक्तीन आराधनान आनी मिसान भाग घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. मोगाळ भावां भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक नव्या वर्साचे उल्हास हांव पाठयतां. हे नवे वर्स जावं दी आम्हा सर्वांक शांतीचे, समाधानाचे, संतोषाचे आनी प्रत्येक सावन देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी भरलेलें. मरियमाच्या माता काल जियोवचे भाग म्हाका तशें तुमकां पावसला. आज देव मायेची परब आमी आचरण करता आसतना त्याच मायेक आमी अर्घां दिवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. देव सगळ्या देण्यांची सर तुमकां आपल्या कृपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सा सर वायटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळसां सोंसणिकान वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन भरोवं, तुमच्या मागण्याक सदां तो कान दिवं आनी ससनाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदा आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Dăie-n tu, Bau,
मधून कुस्तेचे कुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.